गोवा फॉरवर्डाचो मये मतदारसंघातलो संभाव्य उमेदवार संतोष कुमार सावंत हांचे सयत विजय सरदेसाय हांणी मये गांवचे श्री म्हामाय देवीचो आशीर्वाद घेवन पक्षाच्या प्रचार कार्याचो नाल दवरलो। हे वेळार पक्षाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत, मये गटाचे अध्यक्ष आनंद पार्सेकार, विशाल मातोंडकार, वीरेंद्र पत्रे, शीला सावंत आनी हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। बदल आमी मया हे खेपे घडोवन हाडटले। ही बदल कित्या खातीर? एक म्हणल्यार आमी सांगीत आसात की हे जे डबल इंजीन म्हणटात ते डबल इंजीन मया फेल जाल्ले आम सेंटरा कडच्यान नाल्यार स्टेटी कडच्यान मयीची प्रगती जायत ना। जी कितें हांवें पसून सुरवात केल्लें हो आमचो सप्तकोटेश्वर देवळाचें रिनोवेशन तें पसून तांच्यान कंप्लीट करूंक जावंक ना। तो अशी स्थिती जाल्या की आमदार BJPच्या आमदारान काम केलें ना म्हणून तांकां हुश्यो खावच्यो पडल्यो आनी तांणी आतां आमदाराक सायडीन दवरून दुसरो कॅन्डिडेटाक इम्पोर्ट केल्लो आहा दुसऱ्या पक्षांनी। म्हळ्यार म्हाका दिसता BJPन पयलीं एडमीट केलां की जो तांचो गड आशिल्लो थंय तांचे पांया सकयची माती घसडटा। मयाच्या उदरगती खातीर गोवा फॉरवर्डाक एक फावट संद दियात असो उलो संतोष कुमार सावंतान मारलो। पळयात तांचें म्हणणें। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उमेदवार ह्या नातान आमच्या ह्या देवदर्शनाक जो नारळ दवरून आयज आमी प्रचाराची सुरवात केलेली आसा आनी त्याच बरोबर आमी आमचे कार्यालय जे आसा प्रचार कार्यालय जे आसा पळय ते हांगा रितसर आमी उद्घाटन केलेलें आसा आनी ह्या निमित्तान आयज जो आमचे चिन्ह सुद्दां नाल आनी श्रीफळ जे आसा पळय आमी बरे कामांक सदांच देवा कडेन श्रीफळ दवरता आनी आमच्या जिवनांत ह्युमन बिंगान आयचे डेटीन जे श्रीफळाचें जे म्हत्व आसा पळय ते जल्माक येयल्ल्या पासून ते मरणा पर्यंत ते श्रीफळाचो उपयोग जाता आनी हो उपयोग आमी ह्या माध्यमांच्यान लोकां पर्यंत श्रीफळाचो कसो उपयोग करून दितले ते कामाच्या निमतान आनी सारके बरोबर सगळ्यांक घेवन ते लोकां पर्यंत पावतले। आतां बारीक जर पळोवंक वयशीत जाल्यार मय मतदारसंघ हो जवळ जवळ 20 वर्सां जाली, 4 खेप जाले BJP आमदार जाता हांगासर। फाटले 15 वर्सां जाली 3 खेप BJPचो आमदार हांगासर निवडून दिलो आमच्या लोकांनी। BJP वाल्यांक अशें दिसता की हांगासर गुणो सुद्दां दवरलो जाल्यार मय मतदारसंघान खंय BJPचो आमदार येतलो। पण एक सांगूंक शकता तुमकां आनी सगळे जनतेक की हे फावटी हे तेंचे जी गॅरंटी सांगतात पळय ते हांगासरले लोक आमचे मतदार जे आसा पळय ते हांगासर तेंचो फेल करून दाखयतलो आसा।